महिमा महिमा वर्त्य देवा नमन 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 देवोन्यार्या वैभव महिमा महिमा वर्त्य देवा. मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो, 2 दिसां आदीं आमच्या ह्या देव मंदिरांत त्या जाणां दियोकोनाक याजाकी दिक्षा लाभली आनी ताजे पैकी 2 जाण आज ह्या विधीचेर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आसात. मनादेक बाप किरण बेलतंगडी फिरगजीचे आनी तशेंच मनादेक बाप निकेश पानेर फिरगजीचे ह्याच बुधवारा दीस याजाकी दिक्षा घेतिल्ले जावन आसात. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मागीर आमी ह्या दोगांय नव्या याजकां खातीर तो सुजेज बळोक ह्या दोगांय याजकांक राखून दी, ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी आनी तांचें मुखलें यासाकी जिवीत सुफळायेचें संतोशाचें आनी सर्व बरेपणांनी भरलेलें याजाकी जिवीत जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाच्यानो, आमी ह्या संवसारांत नाना तरांचो भेदभाव करता. क्रिस्तांवक एका तरांचो भेदभाव आनी दुबळ्यांक आनी ग्रेस्तांक अशें नाना तरांचो भेदभाव करता. तशेंच आयच्या शुभवार्तांत हेरोदुराय ताच्या कुशेपणाक आनी हेरांक खुशी दिवच्या खातीर स्नान जाता जुवांक जिवेशी मारचे आयच्या शुभवार्तांत आमकां दिसून येता. अशें ताणें हेरांक केवळ हेरांच्या कुशे खातीर ताणें भेदभाव करचो आयच्या शुभवार्तांत आमकां दिसता. तर मोगाच्यानो, आमी नाना तरांचो भेदभाव केला, जावं पुरो आमच्या उतरांनी जावं पुरो आमच्या करण्यांनी. ह्या आमच्या सर्व भेदभाव केल्ल्याक आनी तशेंच ह्या पवित्र रितीन फावो ते वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजें नांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तणाव विचारून वायटांतून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां संवकार मदीं सगळ्या देवतां भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदोदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसूं आमकां ससना जिविता पावो. Sumyaka klutka, Sumyaka klutka, Kristaka klutka, Kristaka klutka, Sumyaka klutka. Somyaka klutka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या सगळ्या मनान तुजी भुजन करूं आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूं आमकां पावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससनाक.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडिनाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्याक बिडार दिवंक विसरनाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेनासता देवदूतांक सत्कार केला. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवे तुमी बंदेंत आसात म्हणून लेखा. दगदनेक संपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी आमचे वयरी कश्ट दगद येतीत म्हणून चिंता. तुमचे मदें लग्ना मेसाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी पती पत्नींनी मदलो विस्वास निश्कापाटी जावन आसूं. कित्याक पोजरेपण आनी प्रद्वार आदारतेल्यांची देव जडती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणा, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सरस्परस म्हजो कुमकदार, कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. तुमच्या धर्मीक फुडाराचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या वावरताचें देख घेया. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदां तोच. देवाचे उतार्ये. देवाची वडोवकार. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्वरच म्हज्या जिविताचो कामो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सगळी फौजूच म्हजे विरोध उबी रावो. म्हजें काळीज धडधडचें ना. वय एक झुजूच म्हजेर उठूं. म्हजो विस्वास हांव काणचो ना. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. थंय आपल्या गुपीत स्नानांत म्हज्या आकाताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तांबांत म्हाका लिपयतलो. उबार काडपार म्हाका उखलून दवरतलो. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. तुजेच उजरी हांव रावतां सर्वेस्वरा. तुजे मुखामळ मात्र म्हजे तावन लिपयनाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हाका कोणूच आदार ना. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. Alleluia, 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 Alleluia. बऱ्या आणि उदार काळजान उतार आयकून ते सांबाळतात.
आणि आपले तिरासेनेन पळ दितात ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. म्हाका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्ता. महिमा तुका इसुम्या. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गसतले जाल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोदरायाच्या कानान पडली. थोडे म्हणटले स्नान जाता जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला देखूनच आसर्य करचो ह्यो पद्योय ताचे ते जिव जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्या बरी एकलो म्हणटले. पूण हेरोदो जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांचो जिवंत उठला म्हणटलो. हेरोदिन्स जन धाडन जुवांक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदीन घाल्लो. आपल्या भावा पिलिपाचे भायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो. पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुवांवन ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांवचे द्वेश दवरून असली आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितिवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण ओळखून हेरो ताका भियेतलो आनी ताका आपय घडन अशें राखतलो. सबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो कुशीन आयकतलो. क्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदेन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रीक, सेनाधिपतींक आनी गल्ल्यांतल्या वडकुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासलांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मन सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्द वांटोस मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागू म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जाता जुवांवची शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तामकांत सांज जाता जुवांवचे शीस दिसय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतश्ट जालो. पूण आपले घल्ल्या साफुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या उजेर दक्षिणेक पडून तिका दिल्ले उतार मोडोवंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पर्यागाराक जुवांवचे शीस धाडीत जाय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचे शीस कापले आनी ते एक तामकांत घालून चलयेक हाडून दिले. चलयेन ते व्हरून आपल्या आवयक दिले. ही खबर आयकून जुवांवचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनीस बदलता. जावं पुरो आयच्या शुभ वार्तांत हेरोदराय देवान हेरोदरायक विंचले लोकांचो मोग करूंक आनी लोकां सांगाता रावोंक आनी ताका एक बरो एक राय जावच्या खातीर. पूण तो मनीस हेरोदराय बदललो आनी त्याच मनशाक त्याच्याच प्रजाक जिवेशी मारता. आनी तशेंच हर एक फावट आमी समेत ह्या संवसारांत बदलता. जावं पुरो नाना तरांच्या कारणां जावं पुरो तशेंच जेजूचे शिशी तेय बदलले. पेद्रो जेजू सांगता म्हणालो, हांव तुजो मोग करता, तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. पूण जेजू कुर्सार मेल्ल्या उपरांत पेद्रो समेत बदललो आनी तो सोडून ताच्या पोरण्या कामाकच फाटीं गेलो. सांत तोमासय थंय तशेंच जेजू सांगाता आसलो मनीस. जेजू कुर्सार मेल्ल्या उपरांत सो
मनीस बदलो आनी ताच्या वाटेन तो गेलो आनी निमाणे जावन तो म्हणालो हांव जेजूच्या त्या आतांच्या गायाक बोट घालता म्हणसर हांव पातयेना म्हणालो. आनी तशेंच देवान विंचली परजा इस्रायल परजा समेत ती समेत बदलली. हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत बदलो वता. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत पावलो इब्राहिमान बरयल्या पत्र म्हणटा देव बदलो ना, कित्याक तो आज आसा आनी आदी आसलो आनी आतां आसा आनी सदां काल देव आसता आसले पर्यंत आसता. तो बदलो ना. बदलोवचो केवल मनीस मात्र. पळय मोगाच्यानो आमी बदलोल्यार निमाणे जावन जाय आसची. आमची काळजां आमी देवा थंय आदारून सांगूंक जाय. आमची पातकां आमी वळखूंक जाय. जावं पुरो पेद्रो बदललो पूण परत तो देवा सांगी आयलो. तो म्हणलो देवा म्हाका बक्षी हांवें आदारलां आनी तो रडलो. ताची पातकां तांणी काळीज ताणें बदलिलें. जावं पुरो सांत थोमास तोय म्हणलो हांव गायाक भितर बोट घालता म्हणसर हांव पातयेना. निमाणे जावन तो रडलो आनी ताचें काळीज ताणें बदलिलें. पूण जुदासय बदललो पूण निमाणे जावन ताचें काळीज ताणें बदलूंक ना. देखून तो क्रुसार देखून तो जीवघात करून मेलो. वय मोगाच्यानो आमी मनीस हे आमचें एक वीक पॉयंट म्हूण सांगीत. आमी बदलता पूण निमाणे जावन जाय आसची आमची काळजां आमी बदलूंक जाय आनी तेन्ना आमची पातकां आमी वळखूंक जाय. देखून आमी बदलल्या नंतर आतां आयजच्या ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमी केल्ली सर्व ती पातकां आनी तशेंच आमी ती वळखून गेल्ली आमी वळखून घेवया. आमची काळजां आमी बदलूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. Abba Bapa sergincha Givundo givai Rektamasan Kristacha Diamka badlun Undyavaina Sangi Bapa जीवनाचे दिताव तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयची आमकां नाका आबा बापा सर्गीच्या घेवूंडो घेवाय रक्तमासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले दाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या पयस देवा सर्वस्वरूप मानून घेव. सरस्परा आमी तुजी साकरा तुजी वेदीचेर ही दानां हाडूंक दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडून आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोव्या. वैशाली करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पैद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींच्यो सगळ्यो दळबार
तुझे थोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, ओ सर्गे तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हजी रक्ताची काळस नव्या आनी ससणी कराराचे हे रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावातस घट परघटव्या सुम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदारो मेळ्ळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजदळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मुरी देवाचे मेळ सांगाती भगेवन झुजय ती सपोती भगेवन दमदुता आनी सखाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता
तुझी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी आनी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजेर उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्यार आसुती पोदेर महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Tuja siamo santo badaloi Kasit loda caros Ragazai sokeloi Uprasisa piem diloi Iye Jesu mogala Iye Jesu dayala Iye kurpe sagora Danya bhagavanta Katpatam tuve udapiyam dile Manna chite kantuve kam dile Hazar azaloka undya maslin wadle Isomia आमचा धन्य ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा धन्य भाग्यवंता ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा धन्य भाग्यवंता
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवण्याच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार पावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावा सदांच स्थिर उरूं आनी वडत वसो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सोबय असो. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. असा तुमच्या संगता आता आणि सदा. पीक तरी असायते वावराडी पून तोडे. माग्या आमी धन्या लागी दाचा क्रिस्त साक्षी करे. माग्या आमी धन्या लागी दाचा क्रिस्त साक्षी करे. मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. तुझे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.